कलम 39A रद्द करचे म्हूण फाटले 3 दीस जाले पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू आसा। सोमारा महाआंदोलन आशिल्ले। ह्या महाआंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्यान कुंकळे आनी बाणावले वाठारांतल्यान आंदोलकांच्यो बसी येताल्यो। तांच्यो बसी पुलिसांनी अर्दे वाटेर आडायल्यो। बसी आडायिल्ल्यान लोक आक्रमक जाले। सरकार आपली दादागिरी आनी हुकुमशाही चलयता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। हय आज आमी तुमकां खबर आहा हिंगा आमगे आझाद मैदानाचे प्रोटेस्ट चलता। काल विरेसा मॅन हँडल केलो आनी तेका लागून आमी आमगे एक गोंयकार भाव नॉट ऑन पॉलिटिकल लायन्स आमी काँग्रेस हो आनी कितें म्हूण आमी वचनाय पूण एज अ गोंयकार आमी सगळे आमगे कुंकळेचे लोक सगळे एकठांय आमी विरेशाक आमगे सपोर्ट दाखोवपाक आमी वचपा आसले थिंगा आमगे 2-3 बसो आमी केल्ल्यो। सो सडनली पुलीस येयले आनी बस आडायल्यो आनी म्हणपाक लागलो आमकां वयल्यान ऑर्डर येयल्या की आमकां बस सगल्यो स्टॉप कर म्हण खंय पणजे वयताय त्यो। सो आमगे लोकांक हार्डशीप जाली सगळी आडले लोकांक आतां बेश्टे परतून वचपा पडटा आमकां। सो आमी इतलें सांगूंक सोदताय की जे आज कितें पळय चल्लां हिंगा ही भ्रश्टाचार पार्टी पळय बीजेपी पळय आहा ही आज गोंय चलयता तें तुमकां सगळ्यांक दिश्ट पडटा आनी आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय। हांव मुगे विनंती आज गोंयकारांनी ठरोवपा जाय की 2027 आमकां कसलो सरकार जाय तो हो भ्रश्टाचार अशें करून हुकुमत चलयता तसलो सरकार जाय। हो लोकशाही आमकां लोकशाही आशिल्लो तसलो सरकार जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।